पूण सरकार आमकां लेखी कांय दिना, फक्त तोंडी आज आमकां पोरूं आमचो सहकार मंत्री सांगून गेल्लो 360 दीस चलपाची कसली तरी फॅक्टरी घालता म्हणून। 360 दीस ही चलना, तेज्या परत चड चडली तरी अशी फॅक्टरी घालता म्हणून। मदें म्हणपा नवी फॅक्टरी घालता हें सीएमानूय सांगलेलें, पूण आज परिस्थिती अशी आहा अंदू खंय आज जे प्रशासकान आमकां सांगलां ऊस तोडून व्हरचे ना, स्टँडींग क्रॉपाचे आमकां पयशे दितले आनी तुमकां जर ऊसा खंय गिरायक मेळ्ळें जाल्यार तुमी विका अशें आमकां रस्त्यार म्हणजे म्हाजे कोतान रस्त्यार उडयलें आहा। कित्याक तेणी पोरूं सांगलें आमकां ऊस कितलो रोया 80-90 लाख टन करा आमी तेजी युटिलायजेशन करतले आनी तुमकां पयशे दितले। फार्मार तसोच दवरून म्हणजे युटिलायजेशन करप हें योग्य न्ही। आज आमी रोयल्लें क्रॉप जर थंयच आमकां कुसोवन उडोवचें पडलें जाल्यार आमकां वायट दिसतलें। म्हणजे म्हाजो रिक्वेस्ट आहा तेणी अंदू वर्स आनी फुडल्या वर्स ऊस व्हरचो आनी तेच्या नंतर ही बंद करपाचें तेणी विचार करचो आनी जे कम्पेन्सेशन कितें दिवपाचें तेंच्या मनां आसा तें शेतकारा कडेन बसून ठरोवचें। पूण आज एक वायट दिसता शेतकाराक सरकार लेखी कांयच दिना, फक्त तोंडी हवेर फोडटा आनी आमी मूत लेखी दिता। लेखी दिवन तेजेर आमकां लेखी कांयच मेळना आनी ताजो उपयोग आमकां कांय जायना आनी आमकां फुडली वाटय दिसना। कित्याक हो ऊस 48 वर्सां आमी तितून रोयता आनी ते रोयत आसा आनी दुसऱ्या पिकां जर वयतले जाल्यार हेणे आमकां पयलीं सांगपा जाय, आमकां तयारी करपा जाय नव्या पिकां वचपा आनी तितल्या वर्सांची आमची बेगमी आसपा जाय। म्हणटकीर हेणी योग्य कांयच वाट घेना, तेणें आमकां शेतकारां हितूंतल्यान मोकळे करचें। एक तर ना बाबा ही चलोवचें ना हें स्पश्ट सांगचें आनी आमकां योग्य मार्ग दाखोवचो, ना जाल्यार ही वेवस्थीत चलोवची। दोनां भितर एक करचें, एकूय करना आनी मदें आमकां अधांतरी दवरल्या। अशें दिसता की सरकार ठोस निर्णय घेवपाक समर्थ ना आनी सरकारान गोंयच्या समस्त शेतकऱ्यांक अशे चिंते भितर घायल्याय, दुविधे भितर घायल्याय की ऊस लावपाचो काय ऊस सोडून दिवपाचो। हितून भितर आयचे मिटिंगे भितर आमकां नवे एडमिनिस्ट्रेटरा कडच्यान पळय जी म्हायती मेळ्ळ्या ही खूब चिंताजनक आसा। कारण बिगड बिगड वाठारांचे बारीक बारीक शेतकरी ऊस लावण करून जो ऊस आमकां पुरवठा करतालो ते आज भरमसाट चिंते येयल्या अशें ह्या आयच्या बैठके वयल्यान निश्पन्न जाता अशें म्हाका दिसता। तो त्या पयलीं फक्त एक 2 ते 3-3.5 कोटी पर्यंत लॉस जातालो। तेन्ना मनोहर पर्रीकाराच्या 2002 हांगासर एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आनी MD म्हणून सरकारी अधिकारी धाडलो, तेन्ना पासून 7 कोटी, 9 कोटी, 8 कोटी, 10 कोटी, 12 कोटी अशे लॉस जायत गेले। गेल्या वर्सा 18-19 जर बॅलन्स शीट जर पळयत न्ही जाल्यार 22 ते 23 कोटी रुपया नेट लॉस आसा। आणि त्या वर्साची जनरल बॉडी मिटींग सुद्दां आज पर्यंत कोणी घेवंक ना। पुन्हा दर वर्सा जनरल बॉडी मिटींग कारखान्याची जाताली संजीवनी सहकारी सोसायटीच्या अंडर, पूण आज त्या वर्सा 18-19 जनरल बॉडी मिटींग घेवंक ना। अंदू म्हण कोवीड जाला ताका लागून जनरल बॉडी मिटींग घेवंक मेळत ना मेळत ती गोष्ट वेगळी। पण तेका अजून पर्यंत गव्हर्मेंटान RCSन ताका परमिशन कशें दिलें, RCSन ताका कित्याक विचारलें ना ते मिटींग जनरल बॉडी मिटींग घेवंक ना म्हणून। आणि त्याच्यानंतर सुद्धा तेणें आतां जवळ जवळ 23 कोटी लॉस एका वर्सात 23 कोटी लॉस कशें जालें हेजो गव्हर्मेंटान कित्याक हिशोब घेवंक ना तेजे कडल्यान आनी ताका कसो ताका हें करिना सर दुसऱ्या डिपार्टमेंटान जोडून दिलो म्हणटकूच ते इतलीं वर्सां जाल्या पळय ती गव्हर्मेंटान लॉस केल्या, शेतकऱ्यांनी लॉस करूंक ना, शेतकऱ्याच्या किंवा कामगारांनी लॉस करूंक ना। मागीर ते डबल पण कशें जातलें? गेल्ले फावटीक प्रमोद सावंत आमचो माननीय मुख्यमंत्री, तसोच कृषी मंत्री बाबू कवळेकार, तसोच गोविंद गावडे सहकार मिनिस्टर तिगोय हांगा येयले आनी आमी जेन्ना हांगा बसले दुसरे दिसा येवन आमकां उतर दिलें की तुमी ऊस वो लायत राव, तुमगे ऊस व्हरपा काम आमगेलें, तें खंय व्हरपाचो कितें व्हरपाचो हें तुमकां लागना, पूण शेतकऱ्यांक मरपा दिवचें ना हें तिगांनी आमकां उतर दिल्लें। आज तें उतर परत खातात। बारीक बारीक अर्दे एकर 1 एकर जमीन नवी लोकांनी लायली पळय त्या शेतकऱ्यांनी कितें करप, तेंगे एक 2 भुरग्यां 2 म्हणजे घोव बायलां तेंगे भुरग्यां तेंचे संवसार चलोवप कसो। आतां फाटल्या पयशे पळय मेळ्ळे ना, उशेलां आसा तेंगे आमगे ती शेजरा उशेल आबोस तें आमकां कितें करपाचें तेंकां सांगता कितें आतां ते डिस्कशनाक आमी कडेन जालें ना कांय आमी दिलां सरकाराक की समज शक्य ना हें चलोवपाक। आमी पयलीं दिल्लें की हार्वेस्टींग तुमी करचें, टोटल हार्वेस्टींग करून फॅक्टरी चलोवची। हार्वेस्टींग सरकाराक शक्य ना, तर तुमकां शक्य ना जाल्यार आमकां हें प्रपोजल आमगे मान्य करचें। हें प्रपोजल आमी दिलां संघटनेक। जर आमकां जर पेमेंट मेळना जाल्यार आमी हांगसर उपोशणां बसतले गेटीर आनी तें बी कोणा न सांगता। आमकां परमिशन बी कांय लागचें ना, कित्याक कोरोना म्हटल्यार सगळें तेवटें चालू जालें, आमकां फार्मरांकूच कोरोना करून दवरलेलें आसा हांगसर। आनी त्या वटेन आमचो प्रधानमंत्री म्हणटा कोणालो एक पयसो दवरचो न्ही। आज आमी ऊस घालून 6 म्हयने जाल्यार आमचो सरकार पयशे अजून आमकां दिना आनी प्रधानमंत्री सांगता कोणाले पयशे दवरनाका, कोणा त्रासांक घालनाका आनी शेतकाराक त्रासांक घालता। गावडे सगळे येयले तेन्ना त्या प्रपोजलाक कांय उत्तरूय ना आमकां। पूण आमी तेंकां सांगलां तुमचें हें डिसिजन आमच्या टेबलार येवनी, मागीर आमी कितें रिप्लाय दिता तुमी। टेबलार अजून येयना, फक्त सांगत आसा हें करतलें तें करतलें, पूण कांय आमकां लेखी कांयच मेळना। आमी पयर आतां CM सुद्दां गेले तेन्ना तो सांगता चालू करपाचें आमी ट्राय करता म्हणून,
मेरेन सहकारा मिटींग घेतली हे आनी थंय आमकां ओपन तो म्हणटा आपण ट्राय करतलोच पूण दुसरे दिसा येत जाल्यार हांगासर एडमिनिस्ट्रेशन आपण फॅक्टरी बंद करता आपल्या गव्हर्मेंटाक लागून लेखी तेच्या कडेन काय ना ना म्हणटा फॅक्टरी लेखी चालू करपाची ट्राय करता जाल्यार ते आतां जावपा जाय कितें आतां जावपाक time ना. काय झालं तर हें आता जवळ महिनोभर जालो अजून एक भितर कांयच हें म्हणटा नट सुद्दां हालूंक ना भितर ताका आमकां दोन कळपा पीक जाय. म्हणले पळय आतां अंदूचे पीक आनी फुडले पीक तुमकां पयशे दिता म्हणून सांग तेंच्यांनी हय ते तांदूळ हे करून तोंडान सांगलो लेखी काय ना तुमकां आतां तुमकां लेखी जाय आमकां लेखी आमी